नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर एक अशी व्यक्ती आसा जी हांव गोंयची धूवच म्हणटा. एका स्वातंत्र्य सैनिकाची चली, पण तांचे विचार वादळ निर्माण करतात अशी व्यक्ती. तांकां अख्खें गोंय वळखता, अख्खो देशूय आज वळखता. ती म्हळ्यार हांव वळख करतना मुद्दम तशी करून दिता, जरी तांची स्वतंत्र वळख आसा तरी ती गोंयांतले नामनेचे, आनी हांव जेन्ना नामनेचे म्हणटा तेन्ना फक्त नामनेचे न्ही, जाल्यार गोंयांतले एक सगळ्यांत व्हडले सुटके झुजारी प्रभाकर वैद हांची चली शेफाली वैद. शेफाली, वेलकम. आनी सुरवात करतना तुमी आतां गोंयांत आसात आनी आमी सुरवात तुमच्या घरांतल्यान करया, मागीर गोंयचेर येवया. आनी तुमच्या बापाय विशींच्यो जर यादी सांगल्यो जाल्यार म्हाका दिसता इट वील बी आर मोस्ट अप्रोप्रिएट बिगिनींग टू दीस कन्वर्सेशन. कारण ताज्या की बरी आनीक ताज्या की योग्य सुरवात आसपाक शकना. सामकें बरोबर. आनी पयली गोश्ट म्हळ्यार प्रमोद, म्हाका खूब खोशी जाता हांगा प्रुडंटाचेर येवन ही कार्यावळ करपाची, कित्याक म्हजी खूब इच्छा आशिल्ली की प्रुडंटाचेर येवचें आनी हांव तुजे प्रोग्राम चुकामूक जायत आसता. हय, सो आय एम व्हेरी हॅपी म्हाका हांगा आपयलें म्हणून. आनी हांव तुवें म्हळें तशें गोंयची धूव, कुंकळे वाडलें, कुंकळे म्हजें शिक्षण जालां. आनी आमच्या घरा कडेन फक्त पापाच न्ही, म्हणजे फक्त बापूयच न्ही म्हज्या आज्याचो भाव तेय फ्रिडम फायटर आशिल्ले. ते इनफॅक्ट आग्वाद तांकां सत्याग्रह केल्लो म्हूण तांकां तुरुंगवासय जाल्लो, थंय बंदखणीनूय ते आशिल्ले. थंय तांणी पत्रांय बरयल्लीं म्हज्या आत्याक, जी पब्लीश जाल्लीं. ती पत्रां हांवें खूब ल्हानपणां वाचिल्लीं. आनी घरा कडेन एकूणच साहित्याचे संस्कार आशिल्ले, राष्ट्रवादाचे संस्कार आशिल्ले. अ.का. प्रियोळकर हे म्हज्या आज्याचे वेळी, म्हणजे ते गोवा इन्क्विजिशन हें पुस्तक हांवें जवळ जवळ वयाच्या 10वे वर्सा पयलीं फावटी वाचून काडिल्लें. कांय तेन्ना कळनाशिल्लें, पूण तरी आसतना वाचून काडलें. तेन्ना म्हाका इंग्लिशूय चड येनाशिल्लें, म्हजें शिक्षण मराठीन जालां 1ली ते 4थी, म्हणून तेन्ना 5वे 6वेक आसतना इंग्लिशूय तितलें चड वाचपाक येनाशिल्लें. पूण तरी आसतना हांवें नेटान तें वाचून काडिल्लें. अर्दें कळिल्लें, अर्दें कळिल्लें नाशिल्लें, म्हणजे जवळ जवळ कळिल्लेंच नाशिल्लें. पूण घरा कडेन अशें हें आशिल्लें की पुस्तकां खूब आशिल्लीं आनी विचार वेगवेगळे, म्हणजे गांधीची पुस्तकां आशिल्लीं, सावरकरांचीं पुस्तकां आशिल्लीं, पापा कडल्यान रेव्होल्युशनरीज, क्रांतिकारक, तांच्योय खबरी आयकूं येताल्यो. आनी कुंकळचो इतिहास जो 1583 भितर कुंकळी जे बंड जाले, जे पयलें स्वातंत्र्य युद्ध जालें कुंकळच्या लोकांचेर, त्योय काणयो हांवें ल्हानपणा पासून म्हज्या आज्या कडल्यान आयकल्यात, बापाय कडल्यान आयकल्यात. ह्या सगळ्या वातावरणाक वाडटना राष्ट्रवाद हो म्हजे खातीर सामको नैसर्गीक आशिल्लो. म्हणजे राष्ट्रवादा शिवाय आनी दुसरे कशी विचारसरणी आसूं शकता. एक गजाल खरी जी हांवें आयकल्या की घरा भितर सावरकरांच्या विचारांचो प्रभाव चड आशिल्लो. सावरकराच्या विचाराचो प्रभाव म्हज्या आज्याचेर खूब आशिल्लो. म्हज्या आज्यान मसुराश्रमाची जी नव हिंदू चळवळ जाली तांकां खूब एक्टीव सपोर्ट केल्लो. आनी सशस्त्र लढो आनी त्या दृश्टीन सावरकराचे विचार हे म्हज्या बापाकूय खूब वंदनीय आशिल्ले. आनी सावरकरान जी कविता हें केली, म्हणजे सावरकरांची कविता न्ही ती, सावरकरांच्या बरोबर एक पोएट आशिल्ले तांची कविता रणाविना स्वातंत्र्य कोणा मिळेना आनी मागीर रणाविना स्वातंत्र्य कोणा मिळाले. ही कविता केन्नाय पापा अशी सुद्दां म्हणटालो, म्हणून म्हाका ती कविता तेव्हा पाठ आशिल्ली. आतां हांव विसरलें, पूण ह्यो लायनी हांव केन्नाच विसरलें ना. ताका लागून हे जे वेगवेगळे जे आयाम आशिल्ले, जे आयडियोलॉजीचे आयाम आशिल्ले, ते सगळे आयाम वाचतच आयकतच हांव संस्कारांतल्यान मेळ्ळे. हय हय. आनी आमकां ल्हान आसतना साकून आमच्या घरांत 4 काय 5 वेगवेगळे न्यूजपेपर्स येताले. आनी ते न्यूजपेपर्स वाचून आमी म्हणजे घरांतलीं जाणटीं भुरगीं सगळीं ताजेर चर्चा करप. तेन्ना व्हडली अक्कल आसताली अशें ना, पूण ओपिनियन्स आसताली तेन्नाय बी. आनी ती ओपिनियन्स आमकां कोण्णें एक मात खरें की आमच्या घरांत म्हाका किंवा म्हज्या भावांक आमकां कोण्णें अशें म्हणना केन्नाच की तूं ल्हान आसा तुका राजकारणांतली कितें कळटा किंवा तुका हातूंतली कितें कळटा. आमी कितें उलयलें ताजेर वादावादी जाताली. मतस्वातंत्र्य आशिल्लें. हय, तें सामकें मतस्वातंत्र्य आशिल्लें. आनी विचारांक एक रिस्पेक्ट आशिल्लो, म्हळ्यार वाद जाताले पूण चलताले. बाकी एक गजाल मुद्दम तुमकां विचारपाक आशिल्ली, कारण तुमच्या बापायचे आझाद गोमंतक दलांतलें काम, तांणी केल्ले पुर्तुगेजांचेर हल्ले, हाजे आमी काणयो वाचल्यात, त्यो काणयो इमॅजीन केल्यात. हांव खूब दीस जाले हांवें चिंतलें की तुमकां मेळटलो तेन्ना हो प्रश्न विचारतलो म्हणून. तुमी तांच्या तोंडांतल्यान ह्यो काणयो आयकल्यात.
हय काय तुम्ही वाचल्यात? ना 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 हांवें पापाच्या तोंडांतल्यान थोड्यो काणयो आयकल्यात. म्हणजे एक कुंकळच्या ज्या आउटपोस्टार हल्लो, आर्मरीचेर हल्लो जाल्लो, ती काणी तर पापाच्या तोंडांतल्यान खुबदां आयकल्या. त्या भायर लोलयेची काणी आयकल्या. ताचे मागीर जे मदीं एक रेल्वे पूल उडोवपाचो ट्राय केल्लो, ती काणी आयकल्या. अश्यो बऱ्योचश्यो काणयो आयकल्यात. पूण त्यो काणयो आयकतना एक तेंप असो आशिल्लो की तुमकां, म्हणजे म्हाका फ्रिडम फायटर म्हणजे खूब ग्लॅमरस आनी क्रांतिकारी फ्रिडम फायटर म्हणजे खूबच ग्लॅमरस अशें दिसतालें. तेन्ना हांवें पापाक एक प्रश्न विचारिल्लो की पापा, तुवें तुजे 10 वर्साच्या करियरांत आझाद गोमंतक दलाच्या तुवें कितले पोर्तुगीज लोकांक मारले? आनी तुका खबर आसा म्हणजे पापान कितें सांगलें म्हाका? ताणें सांगलें त्या प्रश्नाचें उत्तर आपूण दिना. कित्याक म्हळ्यार आपणें, इट वॉज नॉट आउट ऑफ चॉयस. आपूण आपलें काम करतालो, आपूण स्वातंत्र्या खातीर लडटालो म्हूण त्या कामांतल्यान आपणें हिंसेचो मार्ग पत्करिल्लो म्हणून म्हाका तें करचें पडलें. पूण तें प्राऊड ऑफ इट. येस, आनी तें द वर्ड ही यूज्ड वॉज दॅट इज ऑन माय कॉन्शियन्स. तें म्हज्या सदसद विवेक बुद्धीचेर तें वजें तें फक्त आपुणूच घेवन वतलो आपल्या बरोबर. पूण हें आपूण कोणाकच सांगपाक सोदना. आनी इट इज नथींग टू बी प्राऊड ऑफ, इट इज नथींग टू बी अशेम्ड ऑफ ऑल्सो. पूण ताजो अभिमान दिसपा सारकें कांय ना आनी ताजी लज दिसपा सारकी कांय ना. त्या वेळार तें करप आवश्यक आशिल्लें म्हणून आपल्या हातांतल्यान तें जालें. क्वायट रायट. कारण कुंकळेचो जो हल्लो जालो आरमरी वेलो आनी थंय जेन्ना एका पुलिसाचो बळी गेलो, आय स्टील रिमेंबर रिडींग की इट वॉज दॅट फायरींग, जी बुलेट तांणी फायर केली, वॉज एक्झॅक्टली आउट ऑफ नो चॉईस. बिकॉज इफ इदर ही शूट्स ऑर ही गेट्स शॉट, दॅट वॉज द कायंड ऑफ अ सिच्युएशन. सो त्या बाबतीत कंप्लिटली. आनी हो फरक कळप की क्रांती भितर जाल्लो रक्तपात आनी त्या रक्तपातात तो मिरोवपाक शकनात ही जाणीव आसप, आय थिंक दॅट्स अ ग्रेट थिंग. एक मुद्दो विचारपाक की स्वातंत्र्य सैनीक म्हणून तांणी सरकारा कडच्यान केन्नाच कसलेच बेनिफिट्स घेतले नात, इन्क्लुडींग पेन्शन सुद्दां घेतलें ना. जाचे खातीर खूब जाणांनी खूब खटपट केली, जस्टिफायबली केली, कारण गरज आशिल्ली खूब जाणां. वॉट वॉज हिज थॉट प्रोसेस बिहायंड इट? ह्या विशयाचेर हांवें खूब आयकलां पापा कडल्यान. आनी एक काळ असो आशिल्लो, हांव म्हाका दिसता 7वेक काय 6वेक आशिल्लें, आनी तेन्ना स्कुलांनी अशी स्कीम काडिल्ली की फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांक युनिफॉर्म्स वेर फ्री. आनी ताजें एक फॉर्म येतालें. तें फॉर्म एक्चुली म्हज्या टिचरान परस्पर भरलें. म्हणजे म्हाका, हांव तेन्ना ल्हान आशिल्लें, म्हाका कळनाशिल्लें, आनी ताजेर फक्त पापाची सायन जाय आशिल्ली. म्हणजे ताणें सगळें भरलें आनी म्हाका दिलें. आनी म्हाका फक्त इतलेंच सांगलें, तूं घरा कडेन वचून बापायली सायन घेवन यो. म्हणून हांव तें फॉर्म हाडलें घरा कडेन आनी पापाक दिलें. पापा म्हणपाक कितें? हांवें म्हणलें टिचरीन हें फॉर्म दिलां आनी शी हॅज आस्क्ड यू टू सायन. तर ताणें तें पळयलें आनी म्हळें हें कितें आसा तें तुका खबर आसा काय म्हाका विचारलें. हांवें म्हळें म्हणजे सादारण खबर आसा. मागीर पापान सांगलें म्हाका हें फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांक फ्री युनिफॉर्म दिवपाची ही स्कीम. आनी एकदम थंडपणान म्हजे कडेन पळयलें, फॉर्म घेतलें, फॉर्म पिनलें आनी फॉर्म काडून डस्टबिनान उडयलें. आनी सांगलें आपूण स्वातंत्र्या खातीर लडिल्लो, तें आपूण गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर लडिल्लो. फुडें केन्ना तरी म्हज्या भुरग्यांक ताजो फायदो मेळपा जाय म्हणून लडलो नाशिल्लो. तेन्ना ताका लागून तुका खबर आसा आपूण पेन्शन घेना, आपूण कांयच घेना, म्हणून आपूण हे कसलेच फॅसिलिटी जांकां गरज आसा तांणी घेवची, पूण आपूण तरी ह्या उद्देशान केन्नाच स्वातंत्र्या खातीर लडलो नाशिल्लो. म्हणजे हें तुवें म्हाका दाखोवपूच न्ही फॉर्म. आनी ही एक्चुली शाउटेड एट मी की हें फॉर्म तुवें सांगपाचें टिचरीक की हें फॉर्म म्हाका पापा कसोच भरपाक दिवचो ना, हांव तें फॉर्म घरा सुद्दां हाडना, तुवें तें हाडलेंच कशें, ही तुजी चूक. सो तेन्ना इतलें स्पश्टपणान सांगलें. आनी ताजे मागीर एकदां चंद्रशेखर, म्हाका याद आसा, हांव म्हाका दिसता 11th बी आसतलें, चंद्रशेखर CM आशिल्ले आनी तेन्ना गोंयान एक स्वातंत्र्य सैनिकांची परिशद जाली. तातूंत सगळे गोंयचे स्वातंत्र्य सैनीक आयिल्ले आनी तातूंत भितर पापा बरोबर हांव प्रत्येक प्रोग्रामाक वतालें, हांवूय गेल्लें. आनी तेन्ना त्या हातूंत भितर जे पळय ठराव पास जातात तातूंत भितर एक ठराव पास जाल्लो की सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी पेन्शना खातीर पेन्शन वाडोवन मेळची म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटाक अर्ज करचो. आनी तेन्ना तांणी जाहीरपणान विचारिल्लें की ह्या ठरावाक कोणाचो विरोध आसा जाल्यार तांणी माचयेर येवचें म्हणून. ते
अख्ख्या 1,500-2,000 लोकांच्या गर्दीत फक्त एकूच हात वयर गेलो आनी दॅट वॉज ऑफ माय फादर्स. आनी ताणें स्टेजीर येवन सांगलें की हें आपल्याक पटना, आपलो विरोध आसा की आमी स्वातंत्र्या खातीर लढले, हें आमकां पेन्शन मेळपाक जाय म्हणून आमी लढले नात. जे घेतात तांचे बद्दल म्हजो राग ना, पूण जेन्ना तुमी विचारतात की ह्या ठरावाक कोणाचो विरोध आसा तेन्ना तो विरोध दाखोवप हें म्हजें कर्तव्य म्हणून हांव पूण हांगा आयलां. मागीर ही वॉज बूट डावन ऑब्वियसली, कित्याक तो बाकीच्या सगळ्यांक तो ठराव पास जायलो जाय आशिल्लो. पूण ताजे नंतर तेन्ना पापान सुनापरांताचेर एक व्हडलो लेखूय बरयलो, त्या लेखाचें कटींग आसा म्हजे कडेन. तातूंत ताणें आपली भुमिका स्पश्ट केल्ली आनी तातूंत ताणें हें स्पश्टपणान सांगिल्लें की आपूण पूर्ण विचार करून आपलें शिक्षण सोडून आपूण गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्या भितर सहभागी जाल्लो तेन्ना आपूण आपल्याक आपली भूंय, आपली जन्मभूंय स्वतंत्र जावची अशी दिसची, पोर्तुगीज हांगच्यान वचचे अशें दिसचें म्हणून आपूण झगडिल्लो. पूण आपूण पेन्शन घेवपाक म्हणून आपणें तो लढो केन्ना नाशिल्लो, म्हणून आपलो ह्या हाका विरोध आसा. बाकीचे घेतात ती गोश्ट वेगळी, दॅट इज देअर चॉयस, पूण आपलो हाका विरोध आसा. एक डिजिल्युजनमेंट आयिल्लें पोस्ट लिबरेशन जेन्ना ते पळयताले, आमी कांय गजाली वाचल्यातय बी की हें गोंय आमी चिंतलें नाशिल्लें, अशी एक भावना निर्माण जाल्ली. आनी जर जाल्ली जाल्यार कित्या खातीर अशी एकदां जाल्ली? म्हाका अजून याद आसा, नांव घेवन सांगता. चर्चिल आलेमांव जेन्ना चर्चिल आलेमांवान ते कोंकणी हाजे वेळार एकदां नॅशनल फ्लॅगाचो अपमान केल्लो आनी ताजे मागीर चर्चिल आलेमांव चीफ मिनिस्टर जाल्ले. आनी चर्चिल आलेमांवाक कुंकळ्ळी एकदां प्रोग्रामाक आपयल्लें, परत खंयच्या तरी पब्लीक प्रोग्रामाक, आनी त्याच प्रोग्रामाक पापाकय कुंकळ्ळेचो स्वातंत्र्य सैनीक म्हणून आपयल्लें. पापान स्टेजी वेल्यान हो मनीस आसतना आपूण ह्या माचयेर उबो रावना इतली स्पश्ट भुमिका घेवन ती माची सोडिल्ली. आनी तेन्ना एक विशाद असो आशिल्लो की ह्या असले मनशां कडेन सन्मान स्विकारपा खातीर आमी लढले नात. पूण दॅट वॉज ऑल्सो टेम्पररी. म्हणजे माय फादर वॉज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टीक पर्सन. म्हणजे केन्नाय अशें की अशें जावपाकच नाका आशिल्लें किंवा अशें इतली सगळी परिस्थिती वायट आसा अशें 24/7 ताचो व्यू केन्नाच नाशिल्लो. केन्ना जेन्ना उद्विग्नपणां तेन्ना फक्त अशें एकदां दोनदां पापान म्हणिल्लें आसा की हाजे खातीर आमी लढले नात म्हणून. मदीं एकदां कामोश पुतळो हालोवपा खातीर, हांव खूब ल्हान आशिल्लें तेन्ना एक आंदोलन जाल्लें, तेन्ना एक तो स्टँड घेतिल्लो. मागीर कुंकळ्ळी जेन्ना मार्टर्स मेमोरियल करपाचें ठरयलें तेन्ना कुंकळ्ळी थोड्या लोकांचो विरोध आशिल्लो, तेन्ना परतो स्टँड घेतिल्लो की हो कुंकळचो इतिहास, हो कुंकळच्या गांवकाराचो इतिहास. हातून धर्म हें सोडपी एक अशी गजाल की 1583 आख्खो गांव एकठांय जावन तांणी जवळ जवळ 10 वर्सां पोर्तुगीजां कडेन लढो दिल्लो. एवरी कुंकळकार शूड बी प्राऊड ऑफ इट रिगार्डलेस ऑफ वॉट इज देअर रिलीजन टू. करेक्ट. एक म्हाका मुद्दम तुमी ह्या प्रश्ना वयल्यान हांव गोंयचेर येता, कारण म्हाका याद जाता की जेन्ना गोंया भितर सगळे काँग्रेसींतल्यान लॉक स्टॉक बॅरल आमदार फुटून BJPक जॉयन जावपाक लागले तेन्ना तुमी खूब खर प्रतिक्रिया दिल्ली. आनीक ती तुमच्या बापायची ती तो जो वारसो आसा तो म्हाका दिसता तुमी खूब एक्टिवली चलयतात. आनी कांय गजाली कांय जांचे कडेन आपली लागणूक आसा अशी लोकांनी सुद्दां चूक केल्यार तांचेर टिका करपाक फाटीं फुडें पळोवपाक जायना, ह्या भुमिकेंतल्यानच तुमी केल्ली. ताजे उपरांत 2-3 गजाली घडल्यो, हांव मुद्दम आयची मेरेन येता. तशी लॉक स्टॉक बॅरल परत जालें. तुमकां आज ह्या गोंयच्या राजकारणा कडेन आनी गोंयची परिस्थिती कडेन पळयतकीर कितें दिसता? म्हाका खरो विशाद दिसता, खरें प्रामाणीकपणान सांगता, कित्याक हांवें म्हजे पॉलिटिकल व्ह्यूज केन्नाच लिपोवन दवरले. आनी म्हाका खरोखर अशें दिसता की आयचें राजकारण जनरलीच खूब आयराम गैराम टायप जाला आनी तत्वाचेर आधारीत राजकारण आतां खंयच उरलें ना. गोंयाकूच अशें न्ही, खंयच उरलें ना, ही खरी खबर. पूण तरी सुद्दां म्हाका हेंय समजता की राजकारणांत तडजोडी करच्यो पडटात. हांवें आतां एक्चुली म्हजी जी पयली उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया आशिल्ली जेन्ना हें फर्स्ट टायम जाल्लें तेन्ना हांवें एक वाक्य म्हणिल्लें की खंय तरी एक लक्ष्मण रेखा आसता की हाजे पर्यंत तडजोडी करता, ताज्या मुखार तडजोडी केल्यार तुमची मुळची तत्वांच सगळीं बिगडून वतली. ही लायन कोणें क्रॉस करची न्ही अशें आसा. आतां हांव एक्टीव राजकारणांत हाज्याच खातीर ना, म्हणजे केन्नाच वच्चें ना बिकॉज ऑफ दीस रिजन की राजकारणाक उमेद आसा पूण परवडना.
परवडनाच उमेदूय ना खरें सांगपाक म्हळ्यार कित्याक राजकारणाक आनी हांव हें समजूं शकता एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हांव समजूं शकता की राजकारणाक वत्या मनशाची एकूच हें आसता की यू हॅव टू गेट पॉलिटिकल पावर. म्हाका हेंय समजता की तुमचो जो तात्वीक अजेंडा आसा तो तात्वीक अजेंडा तुमकां 100% ना जरी 60-70% जरी साध्य करपाचो आसता जाल्यारूय तुमकां सत्ता लागता. सत्ते शिवाय हें शक्य ना. पयर म्हज्या एका कार्यक्रमांत कोणें तरी म्हणिल्लें की आमची देवळां उद्वस्त कित्याक जालीं, इतलीं सगळीं देवळां आसून ती देवळां मोडलीं कोणें आनी कित्याक मोडलीं. ती मोडलीं ताचें एकूच कारण आसा आमचे कडेन तेन्ना सत्ता नाशिल्ली आनी ही देवळां आतां ज्या जाग्यार पळय परत बांदल्यां ती केन्ना बांदली म्हणजे असो टायम आशिल्लो जेन्ना 16व्या शतकांत मंदिरां मोडलीं गेलीं आनी मुर्ती सगळ्यो शिफ्ट जावन अंत्रुज महालान व्हेल्यो गेल्यो आनी जेन्ना व्हेल्यो तेन्ना त्यो एका ल्हान खोपींनी तश्योच दवरिल्ल्यो जवळ जवळ 100-150 वर्सां. देवळां परती केन्ना बांदली जेन्ना परती सत्ता मराठ्यांच्या पेशव्यांच्या हातांत आयली आनी हांगचे जे सरदार आशिल्ले ते तांचे कडेन व्हड पोजिशनान पावले म्हणजे सुकटणकर सारके सरदार तांचे कडेन पयसो आयलो तांचे कडेन सत्ता आयली आनी तेन्ना तांणी गोंयांतल्यान परती देवळां बांदपाक सुरवात केली. म्हणजे तुमची जी धर्मसत्ता आसा तुमची जी तात्वीक तुमचो जो अजेंडा आसा तो अजेंडा तुमकां राबोवपाक जाय जाल्यार तुमकां सत्ते शिवाय पर्याय ना हें म्हाका कळटा. पूण तरीकय आसतना कांय म्हजें तरी अशें प्रामाणीक मत आसा की कांय विधिनिषेध थोडो तरी लक्ष्मण रेषा ही खंय तरी आसची. हांव जस्ट अशेंच नांव घेवन विचारता जस्ट फॉर माय क्युरियोसिटी. लक्ष्मण रेषा कितें? विजय सरदेसाई लक्ष्मण रेषा, बाबूश मनसराती लक्ष्मण रेषा काय कितें? तुमी आनी एक नांव घेताला घेयात तिसरी लक्ष्मण रेषेचें म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. यू आर पुटींग मी इंटू ट्रबल. प्रामाणीक प्रश्न मुगेलो सारको. हांवें प्रामाणीकपणान हाजे पयलीं उत्तर दिलां नांव घेवन उत्तर दिलां की म्हजे खातीर ती लक्ष्मण रेषा म्हजे खातीर ती आशिल्ली जेन्ना बाबूश मनसरात ह्या मनशाक बीजेपीन घेतलो ताचे बद्दल हांवें नांव घेवन सुद्दां बरयल्लें. ही म्हजी लक्ष्मण रेषा आशिल्ली खरी खबर. आतां ताज्याय फुडें लोक गेल्या पूण म्हाका हेंय खबर आसा की आय एम वेटिंग फॉर की ज्या तरेन गोंयांत सद्या प्रोग्रेस चलता आनी ज्या तरेन गोंयांक आतां सद्याक जो राष्ट्रवादी कल्चरल नॅशनलिझम जाका म्हणटात सांस्कृतीक राष्ट्रवाद जाचे हांव स्वताक कस्टोडियन म्हणना पूण आय कॉल माय सेल्फ अ सपोर्टर ऑफ दॅट. त्या अजेंडाक जर काम करपाक जाय जाल्यार त्या खातीर सत्तेर आसप हें गरजेचें आसा. ताजे खातीर थोड्यो तडजोडी आयचे हातूंत अनफॉर्च्युनेटली करच्यो पडटात हेंय म्हाका समजता. तुम्ही कल्चरल नॅशनलिझमाचो विशय काडलो. हाऊ डू यू डिफायन कल्चरल नॅशनलिझम? आणि कांय जाणांचो असो एक आक्षेप आसता की इफ यू ओवरडू कल्चरल नॅशनलिझम देन इट कॅन लीड टू डिविजन्स इन द सोसायटी. सी डिविजन्स इन द सोसायटी ही खंयच्याच काळाक सोसायटी किंवा समाज हो पूर्णपणे एक हो खंयच्याच काळांत नाशिल्लो. पूण एक कल्चर म्हणटे कितें आसता? कल्चर म्हणटे त्या गांवची त्या जमनीची प्रदेशाची एक संस्कृताय आसता. त्या संस्कृताये भितर तुमी देव खंयचे पुजतात ते येता, तुमची देवळां कशीं आसात ते येता, तुमी पदां खंयची म्हणटात ते येता, तुमी सण खंयचे साजरे करतात ते येता, खंयच्या भाशेन कशें खंयच्या तरेन साजरे करतात ह्यो सगळ्यो गोश्टी मेळून कल्चरल नॅशनलिझम जाता. हांव अशें म्हणत ना की आयज जे क्रिश्चन लोक आसात गोंयचे ते रिस्पॉन्सिबल आसात फॉर वॉट एवर हॅपन टू गोवा इन द 16th century or 17th century अशें हांवें केन्नाच म्हणूं ना आनी तशें म्हणपूय न्ही की जो अन्याय जे एट्रॉसिटीज हांगच्या लोकांचेर जाल्यात हिंदू लोकांचेर जाल्यात त्योच एट्रॉसिटीज हांगच्या क्रिश्चन लोकांचेरूय जाल्ल्यो म्हणून तर बदलचो पडलो. पूण हांव जेन्ना कल्चरल नॅशनलिझम म्हणटा तेन्ना आमचे पास्ट आमचे बद्दल जें कितें घडलां तें एटलिस्ट समजून तरी घेवचें आनी ताचो आदर तरी करचो. कित्याक जॉर्ज सायंतनान म्हळां दोज हू फॉरगेट हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट. आनी जेन्ना तुमी तुमच्या इतिहासाचो फावो तितलो आदर राखना तेन्ना तुमकां फुडल्या पिळग्यांक तुमी कितें सांगतले? फुडल्या पिळग्यांक तुमी तुमचो इतिहास कितें सांगतले? तुमी सगळो खोटो इतिहास सांगतले तांकां जें घडलें तें जालेंच ना अशें सांगतले? अशें जायना न्ही. म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल तुमी काशीक जर गेले आनी आतां तुमी जर काशीचें देवूळ पळयलें जाल्यार थंय ती पळय ती मॉस्क औरंगजेबान बांदल्या तें देवूळ उडोवन तेन्ना तें मॉस्क बांदतना ताणें देवळाची अर्दी वणत तशीच दवरिल्ली. कित्याक दवरिल्ली? इट इज नॉट दॅट ही कूड नॉट
डिस्ट्रॉय इट, ताजे कडेन तितलो पावर आशिल्लो, तर ती सगळी वणटी उडोवंक शकता आशिल्लो. ताणी ती अर्दी वणट कित्याक दवरली? ताणी ती अर्दी वणट दवरली हिंदूक हें सांगपाक की पळयात, हांव तुमचें सगळ्यांत पवित्र देवस्थान हांव तोडूंक शकता. इट इज अ स्लॅप ऑन युअर फेस फॉर जनरेशन्स. म्हणजे फुडल्यो जितल्यो पळय हिंदूच्यो पिढयो आसात त्यो जेन्ना जेन्ना काशीक वतल्यो तेन्ना तेन्ना तांकां तें येदेशें देवूळ दिसतलें आनी येदी व्हडली मॉस्क दिसतली आनी त्या मॉस्काचे सकयल अर्दें देवूळ दिसतलें आनी ते विचारतले की हें देवूळ हांगा कित्याक? तेन्ना ताका सांगतले की हांचे कडेन इतलो पावर आशिल्लो की तांणी तुमचें देवूळ मोडलें. पूण ही जी आपल्या भूतकाळा विशींची जी समज आसा, जी आस्था आसा, ती समजून घेवन आपलो वारसो समजून घेवन ताज्या बद्दल अभिमान बाळगप म्हणजे कल्चरल नॅशनलिझम. कल्चरल नॅशनलिझम इज अ कॉन्सेप्ट दॅट युनायट्स. जेन्ना आयचे क्रिस्तांवांक सुद्दां जर तुमी पळयतात तर तांच्यो कितल्योश्यो चालिरिती आसात ज्यो तांच्या हिंदू भूतकाळाशी संबंदीत आसात. तांणी खुबश्यो गोश्टी फक्त तांणी मॉडिफाय केल्यात, पूण त्यो आयल्यो खंयच्यान? आतां क्रिश्चन लग्नाच्या पयलीं एक रोज सेरेमनी म्हणून आसता, जी जगांतल्या खंयच्याच कॅथलीक कम्युनिटी भितर नासता. ती गोंयांतच कित्याक आसा? कित्याक इट इज अ स्ट्रेट अवे इट इज अ कल्चरल एडाप्टेशन ऑफ हल्दी सेरेमनी आनी तेल सेरेमनी जे आमच्या लग्नान आसता. पूण हें जर समजून घेनासतना तुमी अशें म्हणटात की कल्चरल नॅशनलिझम बी कांय ना. यू शूड रिकन्साइल विथ युअर हिस्ट्री. You should reconcile. You should first of all understand your history. You should accept your history and you should say yes, these things happened. Nobody is saying की आयच्या हातून सगळ्या क्रिश्चनाक जबरदस्तीन कन्वर्ट करून परते हिंदू करपा जाय अशें कोण म्हणना. पूण जंय जंय पळय देवळां मोडली गेली थंय तरी एक प्लाक तरी आसची की हांगा पयलीं मंगेशाचें देवूळ आशिल्लें, हांगा पयलीं शांतादुर्गेचें देवूळ आशिल्लें, हांगा पयलीं म्हाड्डोळचें देवूळ आशिल्लें, जें पोर्चुगीजांनी स्वता बरोवन दवरलां. अशें न्ही की एक कल्चरल नॅशनलिझम किंवा हें जें डॉक्युमेंटेशन आसा हें आमी करतात, हें तांणी स्वता अभिमानान आमी देवळां मोडलीं म्हणून बरोवन दवरलां. जर हो फॅक्ट आसा जाल्यार हें सत्य आसा हें तरी एक्सेप्ट करात न्ही. बरोबर. जेन्ना तुमी हें सत्य एक्सेप्ट करतात तेन्नाच यू कॅन मूव फॉरवर्ड. इफ यू स्वाईप द ट्रूथ अंडर द कार्पेट यू विल नेवर बी एबल टू गेट ओवर इट. बट कांय जाण जे म्हणटात की मिल्ली मडी खणून कित्याक काडप का म्हणून, तांकां तुमी कसो रिस्पॉन्स दितात? पयली गोश्ट म्हळ्यार ही मेल्ली मडी न्हीच. हो इतिहास आमचे पासून म्हणजे सादारण मनशा पासून मुद्दाम लिपोवन दवरिल्लो इतिहास तो. आयची जी तरूण पिढी आसा ह्या देशांतली ती म्हणटा की आमकां हो इतिहास खरो इतिहास आमचो जाणून घेवपाक जाय. हांव कुंकळचें, कुंकळी हें प्रत्येक भुरग्याक कुंकळचो इतिहास, कुंकळच्या भुरग्याक तरी कुंकळचो इतिहास खबर आसा. हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं अजुनूय कुंकळच्या सत्र्यांक हिंदू क्रिस्तांव एकठांय जातात आनी जी हिस्ट्री आसा 1583 कितें जालें हें कुंकळच्या प्रत्येक मनशाक खबर आसा. गोंयच्या प्रत्येक मनशाकय खबर आसपाक जाय, हाजेर कोणाचें दुमत आसपाक शकना. बरोबर. दीस इज ओन्ली कल्चरल नॅशनलिझम न्ही. कल्चरल नॅशनलिझम म्हणजे कितें? कल्चरल नॅशनलिझम म्हणजे कोण तरी हो म्हजो दुस्मान हें न्हीच. म्हाका खूब जाण विचारतात की तूं कोण, तूं व्हडलें स्वताक कस्टोडियन ऑफ हिंदू रायट म्हूण समजता. हांव कस्टोडियन ऑफ हिंदू रायट म्हूण समजयच ना. हांव फक्त क्रॉनिकलर ऑफ द पास्ट म्हूण समजता की आमच्या पास्टान भितर ह्यो गोश्टी जाल्ल्यो जे डॉक्युमेंटेड आसा, जे पोर्चुगीजांनी स्वता डॉक्युमेंटेशन केलां. म्हणजे आज कोणाच्यो तरी भावना दुखावतल्यो म्हणून पोर्चुगीजांनी हिंदूक लासून मारलें जितें हाचे बद्दल उलोवचेंच न्ही कोणें. हें बरयलेंच ना म्हणपाचें, डिनाय करपाचें जें सत्य आसा तें. हें कशें शक्य आसा? पूण एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारपाक जाय की ह्या फाटभुंयेचेर जेन्ना आज तुमकां कितलेशेच गोंयकार जेन्ना सामके पुर्तुगीज पासपोर्ट घेवपाक सामकी उमेदीन सारकी लायनी लायतात तें पळयतकीर दुख्ख जायना? ना, खरें सांगपा म्हळ्यार. म्हणजे तो प्रत्येकाचो चॉयस आसता. तुमकां एक खबर सांगता, मदीं म्हज्या घोवाची एक प्रोजेक्ट आशिल्लो पोर्तुगालाक. तेन्ना ताका जवळ जवळ 6 म्हयने पोर्तुगाला वचपाक जाय आशिल्लें. सो आय वॉज सपोज टू जॉयन हिम. म्हाका कितें दिसतालें, पापाक वायट दिसतालें की हांव पोर्तुगालाक गेल्लें जाल्यार विथ सो मच ऑफ हिस्ट्री. सो आय आस्क्ड माय फादर की हांव वचूं, तुका जर वायट दिसना जाल्यार हांव वचना, जाल्यार आय वील लेट माय हजबंड गो, हांव इंडियेकूच रावता. सो माय फादर गेव मी अ व्हेरी प्रॅग्मॅटीक आन्सर. ही सेड की आयचे पोर्चुगीज लोकांचो कांयच दोश ना जे
1961 पयलीं घडलें ताचें. हें सालाजाराच्या टायमार ती एक जनरेशन आशिल्ली आनी सालाजाराची तशी पॉलिसी आशिल्ली आनी ताजे पयलीं तेयी खूब फॅनेटिकल आशिल्ले म्हणून हें सगळें जालें. पूण आयच्या लोकांक ताजे बद्दल जबाबदार धरपाची गरज ना. यू शूड गो, यू शूड टॉक, यू शूड फायंड आउट, यू शूड गो टू द आर्कायव्स. तुवें स्वता पळोवपाक जाय की इतिहास कसो जालो तो आनी तुवें वचपाकच जाय. ताचे खातीर यू डोंट हॅव टू क्लोज युअर मायंड. म्हणून म्हाका ताजे बद्दल लोक पोर्चुगीज सिटीजनशीप घेता हाजे बद्दल वायट दिसना. हो प्रत्येकाचो चॉयस आसता. पूण तातूंत खंय तरी म्हाका फक्त अशें दिसता की ज्या गोंयाक पोर्चुगाला पासून स्वतंत्र करपाक इतले लोकांनी सॅक्रिफायस केलो ताजो खंय तरी मान दवरचो आनी ताजी खंय तरी जाणीव दवरची. तुमकां आज पोर्चुगीज सिटीजनशीप घेवपाक जाय, दॅट इज युअर चॉयस. ताजे बद्दल म्हाका आक्षेप आसपाचें कारणूच ना. पूण जाण दवरून की पोर्चुगीज आनी आयचे पोर्चुगीज सिटीजनशीप इज अ टोटली डिफरंट मॅटर किंवा आयचे पोर्चुगीज राष्ट्र इज अ टोटली डिफरंट मॅटर. हांव पोर्चुगालाक गेल्लें तेन्ना हांव शंकर कामती हांकां मेळिल्लें. ते मूळचे असोळणेचे लॉयर आनी ते थंय लिस्बन सेटल जाल्यात. सो हांव तांचे कडेन उलयतालें आनी तांणी एक्चुली मोहन रानडेची केस लडयल्ली आनी मोहन रानडेक तांणी फ्री केल्लें. तेन्ना तांचे कडेन म्हज्या ह्या विशयाचेर खूब उलोवणी जाताली. तांणी पोर्चुगीज थंयच्या एका चलये कडेन लग्न केल्लें. तांची भुरग्यांय म्हजी बरी फ्रेंड जाल्ली, चली आनी चलो दोगांय. तर ह्या विशयाचेर आमचें खूब उलोवप जातालें आनी हांव तांकां अशें विचारतालें की तुमकां कितें दिसता की यू आर अ पोर्चुगीज नॅशनल, यू आर अ पोर्चुगीज सिटीजन. पूण ते म्हणटाले की आपूण पोर्चुगीज सिटीजन जरी आसलो आनी आपली लॉयल्टी जरी पोर्चुगाला कडेन आसली तरी आय एम अ फ्रेंड ऑफ इंडिया हे तांचे शब्द आशिल्ले आनी म्हणून आपणें मोहन रानडेक मदत केली आनी तांकां प्रिजनांतल्यान येवपाची हें केली. ताका लागून आयचे लोक पोर्चुगीज सिटीजनशीप घेतात हाजे बद्दल तांचो पर्सनल चॉयस. पूण तरी सुद्दां फक्त हें करता तेन्ना की गोंयचो इतिहास कितें, गोंयच्या पोर्चुगीजांनी गोंयचें राज्य केलें म्हणजे कितें केलें आनी हांगची संस्कृती तांणी पांया सकयल हें करपाची प्रयत्न केलो ताजी फक्त जाणीव दवरची. तुमची जर मुळां तुमकां खबर नासतात, तुमी खंयचेंय झाड पळयात ज्या झाडाची मुळां खूब सकयल वतात तेंच झाड व्हडलें जाता. नाल्यार तुमी यू आर जस्ट ग्रास, नाल्यार तुमी मोटवेच जावन उरतले. तुमी कोण, तुमी खंयच्यान आयल्यात, तुमची मुळां कितें, तुमचो इतिहास कितें हाजी जाणीव तुमकां आसपाक जाय. ती जाणीव जर आमी शेणली जाल्यार आमी कोण हाजें अस्तित्व शेणटलें. एक्झॅक्टली. लास्ट प्रश्न म्हजो आनीक इतल्याच खातीर विचारता की बिकॉज ऑफ देशा भितर आज अशें दिसता की 2024ची निवडणूक जी आसा ती वन सायडेड जातली. मेनी पीपल से दॅट लोकशाये भितर गजाली इतली वन सायडेड आसप इज नॉट अ व्हेरी हेल्दी थिंग. तुमकां कितें दिसता? बेसिकली कितें आसता, वन सायडेड ना जावपाक ऑपोजिशनूय त्याच तोडीचें आसपाक जाय. सद्या मोदीक ऑपोजिशन कोण आसा? आतां तुमी अशें म्हणूंक शकना न्ही एव्हरेस्ट कितलो लांब, एव्हरेस्ट इतलो लांब आसपाक जायना, इट इज टोटली वन सायडेड. अरे पूण ताच्या ऑपोजीट तुमचो सगळे ल्हान ल्हान टेकडी आसात, दुसरे आल्तीन आसा ते पळयात न्ही तुमी. आल्तिना कित्याक वळखत ना तुमी? ऑपोजिशन आसा खंय इंडियेक. तुमी म्हणटा आल्तिनाक एव्हरेस्ट म्हण, असो हट्ट धरून नाका म्हणून. आल्तिनाच म्हणटले तुमी. आल्तिनाचे जर फाल्यां कांचनजुंगा जालें जाल्यार म्हणटले कांचनजुंगा. पूण आतां तुमी एव्हरेस्ट इज टू टॉल, एव्हरेस्ट इज वन सायडेड म्हणून लेट अस कॉल आल्तिनो कांचनजुंगा. अशें कशें शक्य आसा? अशें ना न्ही शक्य. बेसिकली इलेक्शन वन सायडेड कित्याक जाता? जेन्ना लोकांक दिसता की दुसरो पर्याय ना आनी दॅट इज द फिलींग अक्रॉस द बोर्ड. म्हणजे आतां सुद्दां हांव मध्य प्रदेशांत भोंवपाक गेलें इलेक्शन जावचे पयलीं. आतां रिजल्ट आयले म्हणटू, पूण हांव जेन्ना लोकां कडेन उलयतालें तेन्ना दे वर व्हेरी गार्डेड. म्हणजे तेन्ना ते सांगपाक तयार नाशिल्ले की मध्य प्रदेशाक कोण येतलो. अशें म्हाका जनरल खंयच्याय मनशा कडेन हांव उलयलें म्हाका सादारण उत्तर मेळटालें 50-50, बता नहीं सकते, पता नहीं, 2-4 दिन के बाद क्लियर हो जाएगा. पूण तांकां जेन्ना विचारलें त्याच लोकांक की 2024 तुमचें कितें मत आसा जाल्यार तांचें इतलें सुद्दां हेजिटेशन नाशिल्लें. वहाँ तो बस एक ही आदमी है, मोदी जी, कोई आना चाहिए. एंड दीस इज अक्रॉस द बोर्ड. हो फीडबॅक हांव खूब भोंवता म्हज्या टेंपलांच्या स्टडी खातीर. तेन्ना हांव जंय जंय वता थंय थंय सामके तळागाळांतल्या मनशा पासून ते सामके व्हडले व्हडले प्रोफेशनल VC लेवलाचे लोक ते एकूच सांगतात की 2024 नॅशनल लेवलाचेर आमकां दुसरी कोणी ऑप्शनूच दिसना. ज्या दिसा लोकांक क्रेडिबल ऑप्शन मेळटलें तेन्ना हें वन सायडेडनेस आपोआप कमी जातलें. गोंय भारताची जी पळय इलेक्टोरेट आसा, भारताचो जो मतदार आसा ताजेर म्हजो भयंकर विश्वास आसा की ताका खबर
खबर आसता आपल्याक कितें जाय तें आनी हे मागीर ऑपोजिशन म्हणू की हांव मोदी भक्त सेल्फ प्रोफेस्ड मोदी भक्त हें एक्सेप्ट करून सांगता की लोकांक अशें दिसता की काँग्रेसीक चड करून ऑपोजिशनाक अशें दिसता की तांकां मतां दिलीं ना म्हणजे मतदार पिसो म्हणजे मतदाराक कांय कळना म्हणजे आतां ते म्हणटात की राजस्थानचो मतदार पिसो मध्य प्रदेशचो मतदार पिसो छत्तीसगडचो मतदार पिसो अरे पूण ह्याच मतदारान तुमकां 5 वर्सां पयलीं निवडून हाडिल्लीं न्ही तुमी आशिल्ले पावरान थंय म्हणजे 5 वर्सां ते तुमकां मत दिताले तेन्ना ते शाणे आनी तांणी 5 वर्सांनी ते पिशे जाले. 5 वर्सांनी ते पिशे जाले हें कशें शक्य आसा तुम्ही जर मतदाराची विश रिस्पेक्ट करता जाल्यार मतदाराची विश रिस्पेक्ट करा न्ही हांव करता मागीर म्हाका जेन्युअनली अशें दिसता की मतदारांक कळटा आनी तांकां खंय लोकल लेवलाचेर ऑप्शन आसा तेंय कळटा म्हणजे फॉर एग्जाम्पल ओडिशाच्या लोकांनी 2 कंटिन्युअस वर्सां 2014 आनी 2019 ओडिशाची इलेक्शन्स आसा ती स्टेट लेवलाचेर आनी सेंट्रल लेवलाचेर बरोबर जाता तरी सुद्दां तांणी सेंट्रल लेवलाचेर बीजेपीक मत दिलां आनी स्टेट लेवलाचेर बीजेडीक मत दिलां आनी हे सादे मतदार तांकां कळना अशें म्हणप म्हणजे तुमी लोकशायेचो अपमान करता तांकां कळना अशें म्हणप म्हळ्यार तुमकां कळना हें कळटा अशें म्हणटा तुमी लोकशायेचो अपमान करता हांव शेफाल्या इतल्याचेर थांबता वेळ सारको सोंपलो म्हणून म्हाका दिसता की दीस इज वन ऑफ द मेनी दॅट वी आर डुईंग तुमी परत येतली तेन्ना परतय उलोवया कारण विशय इतले आसात आनी विशयाची डेप्थय इतली आसा की एका मुलाखतीन जावची ना पण आज तुमी गोंयांत आसतना आयलीं खूब दीस हें जावपाचें उरिल्लें पण हांव आज हें जालें म्हणना आज ही सुरवात जाली म्हणटा म्हाकाय खूबच बरें दिसतलें कित्याक मनांतल्यान म्हणजे म्हाका कोंकणींतल्यान उलोवपाची तितली संद मेळना जितली फावो तितली म्हणून म्हाका कोंकणींतल्यान उलोवपाक खरोखर मनांतल्यान बरें दिसता आनी अशें आनी ही गजाल म्हाका दिसता सगळे गोंयकार गोंयांतले आनी गोंय भायलेय बी पळयतले सो इट्स अ व्हेरी नायस थिंग सो हांव त्या खातीर म्हळें की हांव हें आज जालें म्हणना आज सुरवात जाली म्हणटा आनीक थांबता प्लेजर टॉकिंग टू यू चडांत चड देव बरें करूं थँक्यू